गोंयचे भोंवडेर आयिल्लो बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहान दाबोळे एअरपोर्टार घेतिल्ले पब्लीक मिटिंगेचो बरोच वाद जाला। एअरपोर्टावेले पब्लीक मिटिंगेक परवानगी दिवंक नाशिल्ली म्हूण दाबोळेच्या एअरपोर्ट डायरेक्टरान सांगलां म्हूण काँग्रेस सांगता। काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी एअरपोर्ट डायरेक्टराक सोमारा घेराव घालो। इतले मजगतीं ह्या पब्लीक मिटिंगेचें प्रकरण एक्टिविस्ट आयरिशान एव्हिएशन मंत्रालया मेरेन पावयलां। Are you sure 100% the permission was not given from you? Yeah. No, he said that. My office has not issued that. That's it. 100%. 100% your permission is not issued in front of media. But how the defense establishment है, किसी को आप फोटो लेने के भी अंदर मना करते हैं, किसी को 1 मिनट के अंदर मना करते हैं, और आप इतना बड़ा मीटिंग करता आप दो दिन तक आप चुप बैठे, कंप्लेन भी नहीं दे, आप पुलिस को कंप्लेन करो क्यों नहीं करते इसका? ये आपका ड्यूटी है। डरो मत हम लोग। You don't get scared. ठीक है। देखते हैं। हम कॉपी मागली। सो जेन्ना आमी कॉपी मागली त्याने सांगले की एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन ही मीटिंग घेवपाक आमी परमिशन दिल्ली ना, आमी कसलेच परमिशन दिल्ली तांकां ना, ही मीटिंग आपल्याक खबर ना, ही मीटिंग कशी तेणी घेतली ती। सो त्या खातीर आमी ताका सांगलें सपोज फाल्यां जर हांव येवन मीटिंग करतलो फाल्यां थंय आमच्या पार्टीची जाल्यार तूं कितें करतलो? ताणें सांगलें आपले म्हाजेर कडक कारवाई करतलो, म्हाजेर पुलीस कंप्लेन करतलो। सो हांवें तांकां विचारलें की आतां तेणी मीटिंग घेतल्याक त्या सगळ्यांचेर तुवें पुलीस कारवाई करपाक जाय। तो म्हणटा आपूण ते चॅक करतलो आनी आयज सांज मेरेन कडक कारवाई आपूण करतलो आनी त्या हेजेर पुलीस कंप्लेनूय करतलो म्हणून ताणें सांगलां आमी कोणाक परमिशन दिल्ली ना। सो त्या म्हाका दिसता ह्या घडणुकेचेर जेन्ना एअरपोर्टाचो डायरेक्टर सांगता की आमी परमिशन दिल्ली ना म्हणून, आनीक बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंयचो मुख्यमंत्री येता आनी इल्लिगल मीटिंग करता, हेजो सामको प्रूव जाता की ही मीटिंग तेणी इल्लिगली केल्ली आसा। एअरपोर्टाचेर देशांक खंयच अशी मीटिंग जाल्ली ना दिल्ली आसा की जर तेणें एक्शन घेवना जाल्यार फुडें आमी सुद्दां अशीच मीटिंग हांगा आमच्या काँग्रेस पार्टीचे तर्फे घेतले म्हणून। सो अशें ताका आमी हे दिलेलें आसा, सांगलेलें आसा ताका, आनी त्याच प्रमाणे आयज आमी सगळे जाण हांगा मेळोन आमकां एक कळयलें आसा की ही जी मीटिंग जाल्या ती इल्लिगली ऑर्गनायज जाल्ली आसा। हे पब्लीक मिटिंगेचे प्रकरण एक्टिविस्ट आयरिशान सेंट्रल एव्हिएशन मंत्रालय मेरेन पावयलां। I filed a complaint against the very high-handed manner in which the BJP on 1st of July organized a public meeting at the Daboli airport. So this complaint I have addressed it jointly to the Secretary of the Ministry of Civil Aviation in Delhi, Chief Secretary of Goa and the DGP of Goa. I am sure the authorities will act. I will also be taking up this matter with Prime Minister Narendra Modi. I'll be writing to him this week if the authorities do not act. Government is governing, rather misgoverning this country. This is not acceptable. All these posters, banners and flags have been put up without any permission from the CCP. No fees have been paid to the CCP. So I've asked the Commissioner to order an inquiry as to which officers of the CCP have acted as stooges of the BJP and allowed this illegality. I have in my complaint today to the Commissioner also sought that the CCP immediately recover all the dues from the BJP for having put up all these banners, posters and flags all around the city of Panjim. पणजे बीजेपीन लायिल्ल्या बॅनर्सांची आयरिशान सीसीपी कडेन कंप्लेन केल्या। इतले मजगती हो इतलो बोवाळ जाले उपरांत बीजेपीन ते पब्लीक मिटिंगेचेर स्पश्टीकरण दिलां। बीजेपी म्हणटा ती मिटींग प्लान नाशिल्ली, स्पॉन्टेनियस जाली। अमित भाई शाह आयिल्ले गोंयांत आनी लोक तांकां स्वागत करपाक थंय येतले, तेजे बरोबर ते स्पेशल एअरक्राफ्ट घेवन येवनाशिल्ले, 250-300 पॅसेंजर तेज्या बरोबर आशिल्ले, ते थंय रावले, वचपाचे लोक आशिल्ले विमान ते आशिल्ले, कारण येदो व्हडलो लिडर येता म्हणटा कोणी पळोवपाक रावता। नहीं, डेज वो इमरजेंसी लास्ट में डाला, उधर क्या पार्टी नहीं किया, कोई रेव पार्टी नहीं किया उधर। हाँ पळय कशें आसा, इट इज फाल्यां तुका कोणी एअरपोर्टार सोडपाक जर कोणी आयला VIP जर येता जाल्यार लोक येतलेच न्ही, यू कॅनॉट कंट्रोल दॅट। आनी ह्या विशयाचेर आमी थंय कितें लोकांक ऑब्स्ट्रक्ट केलें आनी केलें अशें कांयच करूं ना। इट इज अ क्वेश्चन। फाल्यां कशें आसा की अमित भाई शाह हे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसात आनी ते ज्या वेळार थंय येवपाक येतात त्या वेळार साहजीक कार्यकर्त्यांक दिसता की तांकां वेलकम, कारण आमचे कडेन आनी एकय कार्यक्रम नासलो की जो पब्लीक कार्यकर्त्यांक इनवॉल्व कर। कार्यकर्त्यांक दिसलें की स्पॉन्टेनियसली आमी व्हरूंक ना लोक, ते लोक गेले, सडनली लोक गेले आनी त्यामुळे थंय वयतकच हें करपाक, आनी हें सगळें भायरूच केल्लें आसा। आनी जे मनीस उलयता तांकां सगळ्यांक खबर आसा की केल्लें आहा तें बरोबर आसा, ते केवळ पॉलिटिक्स राजकारण करतात।
ते राजकारण करतात, आमी तुमकां त्या पद्दतीनूच उत्तर दिता. आमकांय तशेंच सांगपाचें, आमी कांयच वायट करूं ना. जें कितें केल्लें आसा हय ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन. इट इज नॉट अ क्वेश्चन. सांगता फाल्यां समज सोनिया गांधी गोंय येता जाल्यार तेंच्यांनी तिजें स्वागत त्या एअरपोर्टार करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. निमाणे ओल्ड गोवाचे पंचायतीचेर मंत्री आमदार पांडुरंग मडकयकाराचेच बायलेक पावर मिनिस्टर मडकयकाराची घरकान्न जेनिता ओल्ड गोवाची बिनविरोध सरपंच जाली. सरपंच पदाचेर दावो करपाक आनी कोणाचोच अर्ज आयलो ना. आमदार मडकयकारान ह्या पंचायतीचे सरपंचाचे वेंचणुकेक हरकत घेवन निळकंठ भोमकाराक सरपंच पदावेल्यान 24 वरां भितर देंवयल्लो. वाद जाल्ल्यान परत वेंचणूक घेवची पडली. ओल्ड गोवाच्या एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक 3 दिसां पयलीं बेलार सुटिल्ले चिंबलाच्या एका गुंडान आनी ताच्या फामिलीन खंय बडयलो. नेहल काणकोणकार, ताची घरकान्न सुचिता, आवय आनी मोहन नर्वेन कॉन्स्टेबल संजय परब हाका हेल्मेटान आनी हातान बडयलो. धमकी दितना कोयतोय दाखयलो. पणजे शारांतले भटक्या जनावरांचे सांतिनेजचे शेल्टर सांबाळपी पॉज NGO कडेन पणजे म्हापालिकेचे फिसकटले उपरांत आतां CCP होम म्हणटा त्या संस्थे कडेन कबलात करपाक फुडें सरल्या. हेवन फॉर मिरेकल्स अँड एनक्लेव म्हणटा ते NGO बरोबर CCPचें उलोवप जालां. 7 दीस 24 वरां उक्तें अशें जनावरांक बरेपैकी सुविधा आशिल्लें एनिमल शेल्टर उबारपाचो प्लान जाला. CCP आनी होमाची कबलात जावपाची आसा. गिव एक ब्रेक.